आमचे डिमांड सारखे सिंपल आसा. सेंट्रल लेवल आनी स्टेट लेवलाचेर गव्हर्मेंट फेल जाल्ले कडेन आसा. सेंट्रल लेवलाक नरेंद्र मोदी सरकारान 2 वर्सां कंप्लीट केली. स्टेटीन आयज आमचे जे सरकारान जे आसा ऑलरेडी 4.5 वर्सां कंप्लीट केल्ली कडेन आसा भारतीय जनता पार्टीन. आनी दोनी कडेन तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार सेंट्रल लेवलाचेरूय कांयच करूना, स्टेट लेवलाचेर कांय जावना. सेंट्रल लेवलाचे आमचे 2 मेजर मुद्दे जे आसा, नरेंद्र मोदी सरकारान सांगलेलें बाबा जेन्ना MP इलेक्शनाक भाशण जालें आमचे पणजे महारॅली जाली 2 लाख लोकांची आनी तितून तेणें स्पेशल स्टेटस अनावन्स केलो गोंयकारां खातीर. तेणें आमकां लागून सांगलें की बाबा डुअल सिटीजनशीप, गोंयकार जेणा कडेन पुर्तुगेज पासपोर्ट होल्डर आसा तांकां आपूण डुअल सिटीजनशीप दितलो. कित्याक गोंयकार आमचे जे यूथ आसा आयज जॉब मेळना म्हणून त्या भायर वयता आनी आपल्या पोटाक लावून काम करूंक सोदता. जेन्ना ते रिटर्न येता तेंचे वोटींग रायट्स वयता, तेंची एग्रीकल्चर लँड जी आसा ती मेळना आयज तांकां. सो हे मुद्दे जे आसा आनी सेकंड गोवा खातीर जे आसा आयज स्पेशल आमचे आसा 2-3 मुद्दे आसा. हज हावज ना आमच्या गोंयकारां खातीर. आमची सरकार जेन्ना आसली 2000 स्क्वेअर मिटर लँड जी आसा IDCन आमकां अलॉटमेंट केल्लें. IDC 2000 स्क्वेअर मिटर लँड वेर्ना. मागीर आमी डिमांड केलो आमचे आनीक 5000 दिवची म्हणून. सो आमची सरकार गेली. सो नेक्स्ट जी सरकार येयली आनी कांयच इनिशिएटीव घेवना. तो हज हावज म्हणटा तो कांयच ना. त्याच्या नंतर स्पेशल आमचे मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आमच्या सरकारान केल्ले 5 कोटी तेंय अजून कांय करूना. मायनॉरिटी कमिशन ना आमकां. बाबा एक गोंयान बाबा एक आमचे भुरग्याक फॉल्सली समज इम्प्लिकेट करता पुलीस जावं आनी कोणी. सो म्हाका दिसता ती थंय हेची गरज आसा की बाबा थंय ते अपील करून तांकां जे जस्टीस मेळपाची गरज आसा. देखून आमचे कमिशन जे आसा हें कॉन्स्टिट्यूट जावपाची गरज आसा. हें आतां 1 डिसायड जे आसा सरकाराक सांगपाक सोदता की आमी तुमी जाता इतले बेगीन आमचे डिमांड जे आसा हे फुलफील करा. ना जाल्यार आफ्टर रेनी सिजन 3 म्हयने नंतर जे आसा आमचे ब्लॉक लेवलाचेर असले कार्यक्रम जे आमचे एवरी ब्लॉक चेअरमॅन जो आसा आमचो आयज जे आयज येल्ले कडेन आसा आमचे आयज 16 ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट जाल्ले कडेन आसा. आनी बाकीचे जे उरल्या ते 24 जे उरल्या हे बेगीनचे बेगीन आमी कॉन्स्टिट्यूट करतले आनी मागीर आमी एक्शन कितें करपाचें ते गवर्नमेंट आमी पळयतले. ये इसके लिए बैठा थी, उनको दिखाने के लिए ये हमको चाहिए और ये हमारी मांग पूरी करना, ऐसा करके उसको विनती है. नहीं करेगा तो आगे जो करने का है तो सर जैसा बोला तो 3 महीने के बाद में बारिश जब खत्म होगा वापस बैठेगा और वापस क्या करना है हम लोग बाद में सोचेंगे. BJP government, as we are reading on the paper, nothing has to be done. Nothing I had seen, nothing has done for the minority cell. Because every now and then minority cell they are coming out with a strike or this. Nothing had been done. Even for Hajj we have been seen nothing. It's going on. Same thing is going on. Hajj committee, they are saying no.